आदलो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजीच्या जन्मदिसा निमतान सरकाराचो देशभर सुशासन दीस गोयातूय सुवाळे प्रशासन बरे चलचे कसलोच भ्रष्टाचार जावचो न्ही म्हूण सुशासन दिसाच्या कार्यावळीत मानेस्त उलयतात। मात दुसऱ्या वाटेन सरकारी अधिकाऱ्यांचेर घाल्ल्यो भ्रष्टाचाराच्यो केशी वर्सान वरस पेंडींग। डाटा पळयल्यार विजिलन्स आनी एंटी करप्शन ब्रांच लोकांच्या घाव्यार मीठ चोळटा अशेंच म्हणचे पडटले। सगळ्यांत चड वेळ खाल्ला तो पणजे महापालिकेचे 17 वर्सां आदले केशीन। 5 जानेर 2006 दिसा पणजे महापालिकेचे अकाउंट आनी टॅक्सेशन अधिकाऱ्याचेर केस घाल्ली। तेन्ना जोकीम खुलासा आड आयुक्त संजीत रॉड्रिगीसान केस घाल्ली। आजून मेरेन निकाल ना। भ्रष्टाचाराच्यो 3 केशी 2012 सावन पेंडींग आसात। तातूंत तलाटी विठ्ठल सावंत आनी पुलीस उपअधीक्षक शांबा सावंता आडाच्या केशीचो आस्पाव आसा। 2013तल्यान भ्रष्टाचाराच्यो 2 केशी पेंडींग। 3 वर्सां मायज जाल्ल्यो 33 केशी पेंडींग उरल्यात। 2018 सावन भ्रष्टाचाराच्यो 49 केशी नोंद जाल्यात। तातूंतल्यो कांय केशी बंद जाल्यो जाल्यार कांय केशींची चवकशी चल्ल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।